बजेट ताणें भाशण बरें कोंकणीन बरे भशेन दिलां ऑर्रात दिलां पूण तातूंत खूब रिसायकल्ड प्रॉमिसीस आहा रिसायकल्ड अनाउन्समेंट्स गेल्या वर्सा केल्ले तेच अनाउन्समेंट परते गेले पूण बरे भशेन केले बरी कोंकणी मुवी केल्या या वर्षात नवीन काय मेळना आनीक थोड्यो वस्तू बऱ्यो केल्या लायक आमच्या मतदारसंघान ताणें म्हणलां की फातर्डा पुलीस स्टेशन जातलें पुलीस क्वार्टर्स जातले वी हॅव बीन फॉलोइंग अप ऑन इट सो इज सेड आय वेलकम इट रवींद्र केळेकार आनीक मनोज सरदेसायाची 100th बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन्स करतले खूब कित्याक कोंकणी गोंयकारपण ओपिनियनपणाचे लिडर तांचे खातीर रवींद्र केळेकार म्हणटा तो सगळ्यांत पयलो ज्ञानपीठ गोंयचो पयलो साहित्य अकादमी पद्मभूषण असल्या मनशाक हें करूंकूच जाय रिकॉग्नायज करता इट्स अ गूड थिंग दॅट इज डन तें सोडून ताणें फिगर्स जे दिल्या चड करून GSTPचे फिगर्स आनीक जे ग्रोथ रेटीचे फिगर्स दिल्या 13% ग्रोथ रेट सांगता when actually the figures are 7%. So I think these figures have been fudged. Second, he is very clearly saying this is a revenue surplus budget. Last year it was a revenue deficit budget. How it became revenue surplus? खंयच्यान revenue आयलो? मायनिंग काय सुरवात जावंक ना जाल्यार सरप्लस कसो जाता? हाजो विस्तारान हांव फाल्यां उलयतां हाजेर कन्सिडरेशन स्टेज आय वील स्पीक. बजेट जेन्ना हांव एंट्री मारल्या तेन्नाच सांगलेलें की बजेट जो आसा तो भरून आसा म्हणून कित्याक आतां तितून दिसता की खुबश्यो ज्यो स्किम्स आसा जावं आनी कितें आसा ती अनावन्स करता पण ग्रावंड रिलेटेड ते स्किमीच ना म्हणल्यार जेंकां बजेट एलोकेशन जावपा जाय तांकां खंय ना खंय तें चालू जावपा जाय हें चालू जावपाचें ना. फॉर एग्जाम्पल एक बारीकशी उदाहरण सांगता बाकीचे जे आसा ते आमी बजेट जेन्ना स्पीच आसतलें तेन्ना सांगता बट एक उदाहरण सांगता तो म्हणजे एम्ब्युलन्सीचो जो एनिमल एम्ब्युलन्स आमी म्हणटा ती आजून पर्यंत इम्प्लिमेंटूच जाल्ली ना. एवरी टायम म्हणटा कन्सेंट गेला हें गेला तें गेला वर्स वयता 2 वर्सां वयता 3 वर्सां वयता 4 वर्सां टर्म काबार जाता मात तें दाखोवपाक आनी लॉन्च